सो कितें आसलें मिटिंगेचो पयलो एजेंडा पॉयंट्स कितें आसले थंय करपाचे आनी कितें डिस्कशन जालां? अजेंडा पॉयंट्स अशें जालें अशें की राहुल गांधी मिटिंगेन आमकां जे आपयल्ले सगळ्यांक तो प्रत्येक जाण ताका इंडिव्हिज्युअली आमी मेळ्ळे आणि अजेंडा असो स्पेसिफीक अजेंडा काय ना, परंतु फुडें जे आतां 5 म्हयन्या भितर इलेक्शन येता ते इलेक्शन आमी कशें फेस करचें, सगळे पक्षीय कार्यकर्ते पक्षीय नेते एकत्र येवन कशें झगडचे आणि जे आता चॅलेंजीस आमच्या समोर आसात पक्षा समोर, विशेषतः आमच्या इथले 10-12 आमदार गेले फाटले फुटून गेले आणि ते मतदारसंघ जे आसात त्या मतदारसंघांनी काँग्रेसची स्थिती कशी दृढ करची, स्ट्रॉंग करची अशा विविध मुद्द्याची ती चर्चा झाली. ताणें आपले काही विचार मांडले, आमी आमचे विचार प्रत्येकान मांडले थंय आणि हांवें म्हाजे प्रमाणे म्हाका जें दिसलें की पक्ष बळकटीसाठी कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ते कितें म्हाका दिसलें ते तेच्या समोर हांवें मांडलां आणि रिक्वेस्ट केली ताका की म्हणजे आतां वेळ काडया नाका, जो कितें निर्णय घेवपाक जाय तो बेगीन निर्णय घे आणि फुडें वचुया. निर्णय रिगार्डिंग वेळ केन्ना निर्णय रिगार्डिंग येस regarding the party structure, party steps to be taken by the party, how to consolidate the party, and I also gave an account to him. Also chairman by Maka appoint kello about that coordination which was constituted, coordination committee. त्या माझ्या कामाचो एका थोडक्यात हांवें अहवाल ताका दिलो, आढावो ताका दिलो, and he was happy about it whole thing. Okay. So very soon there will be some announcement regarding the steps to be taken. Okay. And facing the challenge, next challenge, posed by the whatever setup that we have in Goa. So, आपाचो बी विषय डिस्कस जाल्लो. आपा जे डिस्कस म्हणजे असं इन कोर्स ऑफ चर्चा कोण खंयचे पक्ष आसात. सो ते ऑफकोर्स तो जाणा तो तरी पण चर्चा ही जालीच न्ही. म्हणजे आमचे रिजनल पक्ष आसात लायक एमजीपी आसा, मागीर गोवा फॉरवर्ड पक्ष आसा, आता आप थंय सध्या गेला आणि बीजेपीन जे नवे ओल्ड बीजेपी स्टॉलवर्ड्स आणि न्यू एंट्रंट्स हे जे कितें खतखतें आसा भाजपमध्ये त्याचोय उल्लेख जालो. ओके. आणि सर अलायन्साचे पार्टीचे चर्चा अलायन्स बद्दलचे विचारही प्रत्येकान सांगले आसतले, इतल्यान सांगले खबर ना, हांवें म्हजे विचार मांडल्यात. कशा प्रकारे आम्ही एकत्रित जाऊन ते चॅलेंज जाय फेस करूंक जाय त्याबद्दल माझे विचार हांवें मांडले. ओके. आणि सर जीपीसीसी प्रेसिडेंट चेंज करपाचो चर्चा जाताली पळय न्हू, तेजेर चर्चा कोणे कितें केली खबर ना, पण एनीवे इतरांनी कितें मांडला खबर ना, पण जनरली जे ते आमी मांडले ते अशें पक्ष स्ट्रेंथन करण्या खातीर पक्षाचे स्ट्रक्चर जे आसा ते स्ट्रेंथ करपाक जाय. जर कितें विकनेस आसा ते विकनेसीस काडूंक जाय तर पार्टी बरे तरेन स्ट्रॉंग जाता. इंडिव्हिज्युअली विचार मांडल्यात. राहुल गांधीचे कितें म्हणणें आसलें म्हणजे कोणाक काड कोणाक दवर अशें काय हांवें तरी काय मानूंक ना. ओके. राहुल गांधीचे कशे कितें रिस्पॉन्स आसलो सगळ्या गजालीक? हय, तो ही वॉज व्हेरी एंथुजियास्टीक अबाउट इट. तो म्हज्यान थंय खूब तेंपान मेळ्ळो हांवें. सो इट वॉज अ व्हेरी फ्रेंडली डिस्कशन दॅट वी हॅड. ओके. आणि तुम्ही केन्ना पर्यंत डिसिजन्स स्ट्रक्चरल चेंजीस बीन हे करता? जे कितें जातलें सगळें ते म्हाका विदीन दीस वीक 15 डेज जातले. विदीन 15 डेज लवकर म्हणले तरी करूया आणि कामाक लागया. सगळी कडेन जोरान कामाक लागया. कित्याक वेळ उरूंक ना. I have told him की म्हणजे 40 constituencies we must meet our constituents in each of these constituencies. ओके. थोडक्यान ताणें म्हाका विचारलें एमजीपी आय वॉज रीडिंग हांव कसो करतालो वगैरे वगैरे. ओके. ताका थोडीशी जाणीव ताका दिली हांवें की कशे करून पार्टी आमी बिल्डअप केली ती. ओके. सो असो विशय जाला. एकंदरीत आय एम व्हेरी हॅपी विथ दॅट मीटिंग विथ हिम.